देवान दिल्ल्यान तरी मी नाही काही ताण दिमच त्या दिल्ल्यान ताण वापास वापास पावेन खंय ताका खंय ऐश्वर्यवान म्हणचे कोणाकी पमता दित्त की देवू तांकां वापास दिता मो ताका हे ऐश्वर्यवान आणि देव कशी कोणा जाम काम लागता की तागेल करान मात्र घेता तेन देवाल एक शक्ती विंगडच तशी कितली 30 वर्ष आता सांगीन हे 3 महिने प्रत्येकल्याने अंडवरल्या पळयल्या कळतना तेन देवान म्हणनाले की ना देवान धिमका व्हड दिलें नासच्या प्रोत्साहन दिलें ना सर देवा आगतान तुवें दिल्लें न्हय लायक प्रितीन कोणा समर्पण केलें की देवा दिमचे न्ही आमी देवा दिमचे आमी कोण रे ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ देवा कसन दिन तृप्ती करूयात खंयचें न्ही जाल्यार प्रितीन देवा तूं म्हाका दिल्लें ना तूं काम समर्पण करता रे तूं प्रितीन कर रे त्या खातीर तुवें कृष्णार्पण करचें आमी देवा तूं म्हाका दिलें तूं का दिता ते तुगेल्या चरणांक समर्पण करता ते तशी कसलकी आजी देवाक एक विशेष समर्पण कितले कोणेले की नव्हे तेंत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः ಏಜ್ ಸಂವತ್ಸರಾಜತ್ म्हणले नव्हे कोंडेत लेखनी 30 वर्ष दुखून आमी मनावरा देव लेखता देवाल अनुग्रह आसता आमी एक मना वरका इत्ते आमी कोणेय न्हय देवाला त्राक देवाली आमी प्रयत्न जाम कांगा सान एक प्रयत्न केलो ते प्रयत्ना फल तुमचे देवान आमगेन मन ना फस्टित्य सुका आमगेन मन न्हय शुद्ध सुका आमी चांग मनान देवा करता ती मनम बोले मांगल्यम मन चांग आसवे खंडीत देव आमगेलकरान करयता देवा तुका जाम का म्हण चांग मनान तागेले प्रार्थना दवरतवे तो प्रार्थना तो स्वीकार करता ते वेळेर कसली प्रार्थना दवरलेली देवान 3 महिने भितर तक जाम काजोल वेवस्था केली तशी आज देवाक व्हड एक समर्पण केलें हांव प्रितीन श्रद्धेन तशी प्रितीन देवाक आज समर्पण केल्या देवान मुहूर्त शुभ मुहूर्त करून नेमका मात्र न्हय प्रितीन श्रद्धेन सर्वांनी देवाक समर्पण केल्या कित्या समर्पण केल्या देवा आमकां व्हड तूं सौभाग्य दिल्या तूं आमकां बरेपण दिल्या तूं हें प्रितीन स्विकार कर तुगेलो व्हड एक वैभव आमकां पळोवचें तशें जाम का देवान भांगरा पडलें इत्या भांगार म्हळ्यार श्रेश्ठ वस्तू सुवर्ण म्हणून हांव ताका अग्नी म्हूण भांगार म्हळ्यार अग्नी तुका करूनय होम करूं होमा हें ना जाल्यार अग्नीर दवर हिरण्यगर्भस्तम तुतुल हिरण्यगर्भुखय तसं न्हय विशेष जावन असल श्रेष्ठ वस्तू तो भांगार भांगरात तुल्य खंयचे वस्तू ना म्हूण सांगतात पळय आजी सांगता ती आजी काराक सारकी इलेक्ट्रीक सोडका म्हूण सांगता ती भांगार खंय कितलकी आमगेले ताज्या भशी मालगड्यान कशी केल्या तशी देवाक एक विशेष वस्तू भांगार